म्हापशा कुचेली वाठारांतल्या पारंपारीक झरीची सामकी दुर्दशा जाल्या। झरीच्या आशीकुशीक कोयर सोऱ्याच्यो बाटल्यो तशेंच कांय घरांतल्यान व्हांवपी घाणयारें उदक झरीन सोडिल्ल्यान पुराय झर प्रदूषित जाल्या। ह्या पारंपारीक झरीची दुरुस्ती करून ताचें सोबितीकरण करचें म्हूण थळाव्यांची मागणी। म्हापशेच्या कुचेली वाठारांतली ही पारंपारीक झर। कांय वर्सां फाटीं लोक ह्या झरीचेर गणपतीचें विसर्जन करताले। गरमीच्या दिसांनी जाल्यार ल्हान भुरगे न्हावपाक येताले, तशेंच कांय बायलो कपडे धुवपाक येताले। मात आतां ह्या झरीची सामकी दुर्दशा जाल्या। झरीच्या भोंवतणी कोयराचें साम्राज्य। कांय लोकांनी जाल्यार घाणयारें उदक झरीन सोडिल्ल्यान झरीचें उदक प्रदूषित जाला। पारंपारीक झरीचें अस्तित्व राखून दवरपा खातीर संबंधीत प्रशासन, थळावो नगरसेवक तशेंच आमदारान ह्या झरीची पळोवणी करची म्हूण थळाव्यांची मागणी। आमी आज झरीचे कंडिशन कशें आहा ह्या कुचेलच्या? खूप वर्स्ट आहे। ओके, झरीचे खूप कंडिशन सारखे ना। सगळे लोकांच्या घरांतल्यान बी ड्रेनेज बी हांगा व्हांवन येता, कचरो बी येता। प्लस आमी फुडें आमचे थंय गणपती विसर्जन बी करता, सो ते न्हू आमकांच दूषित म्हणल्यार आमकांच न्हू बरें जायना ते हेल्था खातीर। इवन हांगा खूब स्मेल पासून मारता। कोण येता जाल्यार हांगा चॅक करून पळोवपाचें स्मेल कसलें पडला हांगासर ते। तरी हांगासर भुरगे न्हातात, मागीर तांकांच मागीर दुयेंस बी जाता, कितें कितें प्रॉब्लेम येता ते कोण पळयना। हांव फकत इतकी रिक्वेस्ट करता न्हू की आतां जो कोण हांगासर आतां मेन आहा खबर कोण पळोवपी आहा पळय, तिणें मातशें एक लक्ष मारपाचें हांगासर। PWD नाल्यार कोण ते वॉटर कितें पळयतात पळय तेंच्यांनी हांगा येवन चॅक करपाचें आनी पळोवपाचें कशें कितें कंडिशन आहा ती। पयलींच्या लोकांनी हें मेंटेन करून थेयलेलें, ओके, बट आतां कोण मेंटेन करून थेयनात। मातशें हांव रिक्वेस्ट करता की येवन पळोवपाचें आनी मेंटेन करून दवरपाचें कितें आहा। पयलीं आमी जेन्ना ल्हानपणांत न्हावताले तेन्ना इतकें सुंदर उदीक आसलेलें झरीचें आनी उदीक सारकें क्लीन येतालें। आतां मेन म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार वयरसून न्हू जे व्हाळ आहा पळय थंय सगळो कचरो डंप जाता आनी तेजें उदीक न्हू सगळें घाण न्हू झरी कडेन येता, भितर येता हांगा तेजें उदीक मेन। आनी सगळो कचरो न्हू ह्या उदकान येवन शिरकावता आनी उदीक सगळें न्हू धस जाता टोटली। आनी पयलीं उदीक पळयतना इतकें क्लीन दिसतालें उदीक की सारकें चकचकीत कशें सारकें। आनी आतां उदीक पळोवंक गेलें जाल्यार सगळें उदीक न्हू सगळें घाण जाल्लेलें आहा आनी सगळे प्लॅस्टिकाचे पोतयो आनी सगळे हे बीन सगळे लाकडां बिकडां सगळे व्हांवन येयल्लेले हांगा तशें आहा। आनी आतां जे आमचे लोकल लोक न्हावपाक येताले पळय ते लोकल लोक आतां तुका दिसचे ना। आतां जे आवटसायडर लोक आहा पळय ते चडान चड ते दिसतले। आनी झरीची आतां परिस्थिती पळोवंक गेले जाल्यार सारकी बुरशी जाल्लेली आहा आनी हेजेर लक्ष घालनात कोण म्हटल्यार। आमी आतां पयलीं हांगा गणपती बुडयताले, अजुनूय बुडयतात थंय ना न्हू। सो गणपती आमी एक म्हयनोभर आमी श्रावण धरतात, तेज्या मागीर गणपती येता 5 दीस। आनी आमी गणपती जेन्ना बुडयपाक वयता पळय तेन्ना असल्या उदकान आमी गणपती बुडयतले। आमी जेन्ना श्री गणेशा कितेंय करता आसतना आमी श्री गणेशा पयलीं चालू करतना कितें श्री गणेशा म्हणटा। आमचो श्री गणेशाच सारको जायना म्हणून आमच्या म्हापशेची ही उदरगत जायना। आमी आसा कुचेली झरी कडेन आनी कुचेलीची झर ही फामाद अशी झर। ही पारंपारीक झर आतां पळयत जाल्यार दूषित एका प्रदूषणात सध्या दिसण्यात गेल्ली आसा। हांगासरली जी परिसर पळयत जाल्यार सगळी कडेन गार्बेज तशेंच प्लास्टीक सोऱ्याच्यो बाटल्यो सगळी कडेन दिसण्यात येता। उदकान सुद्दां गार्बेज सगळी कडेन पसरलेली आसा। अथॉरिटीज जी आसात जे हांगासरले स्थानीक कावन्सिलर त्याच प्रमाणे म्हापशेचे म्युनिसिपालिटी आनी स्थानीक आमदारा कडेन लोकांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन ह्या जाग्याचेर येवन पळोवणी करची आनी त्याच प्रमाणे ही जी नॅचरल पारंपारीक झर जी आसा ती टिकोवन दवरपाची गरज आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।